उत्तर कन्नड जिल्ह्यात बुधवाराक शाळा प्रारंभोत्सव उमेदीन आणि विशेषतेन सादर जालो। सगळ्या शाळेच्या विद्यार्थ्याला स्वागतासाठी तोरण श्रृंगार केले। शाळा प्रारंभ जाऊक 2 दिवस पयलींच शाळेच्या शिक्षकान विद्यार्थ्याला स्वागताक सगळी तयारी केली। बुधवाराक विद्यार्थी शाळेत प्रवेश केले तेन्नाच विद्यार्थ्याक फुला चॉकलेट असे गोड खाणे देऊन आकर्षित केले। तसेच सरकारी शाळेत सरकारान दिवचे पुस्तक समवस्त्र दिले। अनुदानित आणि अनुदान रहित शाळेक सुद्धा विद्यार्थ्याला स्वागताक सजावट केली। समस्त कोकणी भाषा अभिमानीक नमस्कार। कोकणी अभिमानीकडेन एक कळकळीची विनंती असा। येता त्या जून 4 तारखेर 3 वरांचेर ग्रोवर्स क्लब हॉल महामाया देवळा लागीं कोकणी भाषा अभिमानीन सभा दवरली असा। ह्या सभेक तुम्ही सगळ्या कोकणी भाषा अभिमानीन हजर रावन आपलो विचार मांडचो आणि कोकणी भाषेक न्याय मान सन्मान हक्क मेळून दिवच्या खातीर हावय भाषेक तुमगेलो तेको दिवचो। शतक पूर्ण केल्ली ही शाळा बेंगळूरच्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनीन जाय तितले विकास केला। आपण सुद्धा पुढच्या दिवसाक शाळेच्या विकासाक सहकार्य करतले म्हणून MLA सतीश सैलेमी सांगले। कारवार शहराच्या बाजार इंग्लिश आणि कन्नड माध्यम सरकारी प्राथमिक शाळेचो शतमानोत्सव वर्ष आणि 2023-24 सालाचे शाळा प्रारंभोत्सव उद्घाटन करून उलयले सैल शाळेच्या विकासाक दानी लोकांलो सहकार्य सुद्धा गरजेचो असा। पालकांन सुद्धा शाळेच्या सुधारणेक हातभार लावूक जाय, कारण भुरग्याले भविष्याक शिक्षण हे मुख्य असा। ह्या शाळेत शिकचे विद्यार्थी बुद्धिशाली असतात। मंचाचेर उभी रावन उलयचे चाणाक्षता शैली आणि धैर्य पळयल्यार जीवनात यश मेळयतले अशें आतांच कळून येता। शाळेक कितें बी समस्या जाल्यार आपल्या नजरेक हाडा, ते आपण सारखे करता म्हणटे मी भरवसो दिलो। BO शांतेश नायक, नगरसभा सदस्य प्रेमानंद गुनगा, उद्योगपती PV प्राजित, शिवानंद नायक, मुक्ता नायक, समीर नायक आणि इतर ह्या वेळाचेर हजर आशिल्ले। ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯನ್ನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ। ಮತ್ತೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರಿ, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಮಾತಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇವತ್ತೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ। ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಲೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಆ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಅವರ ಮುಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಂದಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ। ಮತ್ತೆ चतुष्पथ महामार्ग कामगारी लागून पावसात सार्वजनिकांक त्रास जाल्यार व्हड प्रमाणात स्ट्रायक करची नाइलाज जातली म्हूण कर्नाटक रक्षण संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष भास्कर पटगार हेमी सांगले। कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात प्रेस मिटींग करून उलयले भास्कर पटगार, कारवार ते भटकळ पर्यंत चतुष्पथ महामार्ग काम सुरू असा। सगळे कडेन अर्धवट काम केल्ल्यान पावसात डोंगर कोसळचे, महामार्गाचेर उदक भरचे असली सगळी समस्या जाता। हेचे संबंध जिल्हा प्रशासनाक अर्जी दितेत येयल्यार बी कोणी भी स्पंदन केलें ना। ह्या वर्साच्या पावसाळ्यात परत तसली समस्या जाल्यार महामार्ग बंद करून स्ट्रायक करतले म्हण तेमी सांगले। तसेच महामार्ग काम अपूर्ण जाल्यार बी पूर्ण अजूनही जावचें आसा जाल्यार बी टोल वसूल करचो हो व्हड अपराध आसा आणि कानुना भायर आसा म्हण तेमी सांगले।
ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಜಾಗ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೈಪಾಸ್ ಹುನ್ನಾರ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೈಪಾಸ್ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟಗಾರನಾಗಿ ಬೈಪಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಇಕ್ಕೆಲಗಳ ಜಾಗ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾವು ನೋವುಗಳಾಗ್ತವೆ. जोयडा तालुक्याच्या रामनगर गोवा रस्तो दुस्थितीत आशिल्ल्याबद्दल जाग्यार येवन पडताळण केल्ले तहसीलदार जुबीन महापात्र हेमी वाहन संचार मार्ग बदल करून नवीन आदेश केला. रामनगरच्यान गोवा वयची आणि गोवाच्यान येवची वाहन कॅसल रॉक जगलपेट मार्फत येवन रामनगर दांडेली बेळगाव हुबळी वचूक वन वे केला आणि रामनगर अनमोड मदीं पार जाल्लो रस्त्यार अपघात जावचे चुकोवंक क्रम घेयला. वाहन रामनगर येवन डायरेक्ट गोवा वचूक जाता. गोवाच्यान येवची वाहन अनमोडच्यान कॅसल रॉक मार्गाच्यान जगलपट येवन थंयच्यान रामनगर बेळगाव हुबळीत वचूक मार्ग बदल करून आदेश केला. मात्र घुवन येवचे पडल्यार बी सुरक्षते दृश्टीन मार्ग बदल केला म्हण तहसीलदारान सांगला. ಸರ್ 15 ಮೀಟರ್ ನಾವು ಲೆವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ರೋಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರ್. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ 25 ದಿನ ಯಾಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ರೋಡ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार. आपलो क्षेत्र सदा विकास पथाचेर वचूंक जाय. ह्या क्षेत्राच्या विकासासाठी आपण केन्ना बी खंयच्या वेळार बी हात मेळोवंक तयार आसा. कॉन्ट्रॅक्टर सगळे आपले भावबंदा सारखे म्हण कारवार अंकोला MLA सतीश सैल यांनी सांगले. कारवार शहराच्या खासगी हॉटेलात सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन हेमी आयोजित केल्ल्या सत्कार कार्यक्रमात सत्कार स्वीकार करून उलयले MLA सैल कितलेशे कॉन्ट्रॅक्टर्स अजूनही त्रासात आसात. पहिले पूर्ण केल्ले कामगिरीचे बिल अजूनही बाकी आशिल्ले आपणाक खबर आसा. हेचे संबंध मुख्यमंत्री बरा चर्चा करतले आणि गरज पडल्यार सगळे मेळ CM कडेन भेट दिया म्हण तेमी भरवसो दिलो. नंतर उलयले उत्तर कन्नड जिल्हा सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन उपाध्यक्ष माधव नायक. कॉन्ट्रॅक्टराली समस्या आसा म्हण आमी MLA कडेन फुड्यान वचून हक्कान सांगून काम करून घेवंक जाता. गेल्ले 5 वर्सांत आमी कितलेशे त्रास भोगले. आमगेले हक्का बद्दल विचारूंक गेल्यार आपणाचेर मानहानी केस दाखल केले जाल्यार आपूण कसल्या बी मानहानी केसाक भिना. तेमगेल्या आंगात चोरपण ना जाल्यार फटिंगपण ना जाल्यार समोर येवन उलया. गेल्ले 5 वर्सांत सगळे कॉन्ट्रॅक्टराक अन्याय जाला म्हण तेमी असमाधान भायर गायले. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಿಟ್ಟು ಬೀರು ಬರ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಾಯಾಗಿ ಆ ಗಟ್ಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಯುವಂಥ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದಷ್ಟು ನನ್ನ
ಎಲ್ಲೋ ಆಚೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ आयज इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.